170 सर्विसीस आम्ही ऑनलायन पद्दतीन आमच्या सगळ्या VLE खातीर आयच्यान ओपन करता. म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी ज्यो कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर आतां पर्यंत जी एक्टीव आसात आनी सरकाराची 7 सर्विसीस सेंटर आसा VLE हांच्या कडल्यान म्हणजे आपली कास्ट सर्टिफिकेट आसतली, इन्कम सर्टिफिकेट आसतली, अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो सर्विसीस. आनी हाज्या फुडें ग्रामीण मित्र जी संकल्पना मिनिस्टरान आत्तां मांडल्या ती तर आनिकूय बी म्हणजे ईज ऑफ लिव्हिंग जेका आमी म्हणटा आनी हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवपी ह्यो दोनूय गजाली सातत्यान सरकार करीत आसा. ईज ऑफ लिव्हिंग आनी हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवपा खातीर ग्रामीण मित्र हो कन्सेप्ट खूब बऱ्या तरेन काम करपाक शकतलो. टेंटेटिवली मंथ एंडींग पर्यंत आमी ग्रामीण मित्र इंट्रोड्यूस करपाचे आसा. सो दॅट त्या खातीर हांवें म्हटलां की डिजिटल गोवा आमी सक्सेसफुली कंप्लीट करपाक शकतले. फॉर दॅट आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग माय IT मिनिस्टर मिस्टर रोहन खंवटे, माय ITG chairman and GL for entire the whole as a team they are working for the digital Goa campaign. जी सर्विस तुमकां घरा पर्यंत पावोवपाक सरकारा तर्फे फॉर्म फिल करून ताका ती स्कीम परत पावय, सर्टिफिकेट ताका घरा कडेन दी, ही येवजणूय ह्या दिसांनी रोखडीच लॉन्च जातली. तातूंतल्यान आज आमी जेन्ना सर्विसीस केल्या त्या सर्विसी माध्यमांतल्यान नवे VLE नवे ग्रामीण मित्र रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सुरू जातले आनी ते रोखडेच म्हाका दिसता 15, 20, 25 दिसां भितर एज द चीफ मिनिस्टर गिव्स टायम वी विल लॉन्च दीस पर्टिक्युलर सर्विसीस ऑफ ग्रामीण मित्र which will allow us to give all operational services across 27 departments amounting to roughly 200 services to the citizens of Goa. I think this may be one of a type which will be first started in the state under the leadership of our Honorable Chief Minister.